पूण ऑगस्टान पावसान परत विसव घेतलो। ताका लागून तापमानात बरीच वाड जाल्या। ऑगस्टान आतां मेरेन 167.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। ह्या म्हयन्यात 93.4% कमी पावस पडला। ऑगस्ट म्हयन्यात पुराय देशांतल्या पावसाचो विचार केलो जाल्यार देशभरातूय 7% कमी पावस पडला। ऑगस्ट म्हयन्यांतले पावसाचे प्रमाण चिंता करपा सारकें आसा। फकत गोंयांतच न्हय जाल्यार पुराय भारतीय उपखंडात पावसाचो उणाव आसा। ऑगस्टान खंय कितलो पावस पडलो? कालावधी पावसाची नोंद: केपें 232.4 मिलीमीटर, मडगांव 71.6 मिलीमीटर, पणजे 115.4 मिलीमीटर। दर एका म्हयन्यांत पडपी सरासरी पावस: म्हयनो सरासरी जून 31.28%, जुलय 35.75%, ऑगस्ट 22.37%, सप्टेंबर 10.58%। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।